नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फोंड्या ब्लॉक काँग्रेसचो अध्यक्ष विलियम आगियारान पक्षाच्या फुडाऱ्यांक दाखल्या सयत थेट पत्र बरोवन डॉक्टर केतन भाटीकाराच्या पक्ष प्रवेशाक केलो खर विरोध. अपघात टाळपा खातीर सुरक्षेच्या दिकेन उपाय येवजण करात. मागणी करीत थळाव्यांनी आडायली शिरगांवच्या बांदेकार मायनी वयली मिनाची येरादारी. उपाय येवजण करपाचें उतर दिल्या उपरांत सोडले आडोवन दवरिल्ले मिनाचे ट्रक. आल्त परवरी एका निवासी संकुलात लागवड केल्ल्या हायड्रोपॉनिक गांजो प्रकरणात मुस्तफा गफर मोतीवाला सयत वेदांत देशपांडे आनी मयूर कोले हाका एएनसीन केलो अटक. गोंयांतल्या सायबर गुन्यांव फाट्याची जाली व्हडली कारवाय. 1,14 रुपया मोलाच्या फटवणूक प्रकरणात एका आरोपीक केला अटक. मोर्जे वाठारात बेकायदेशीरपणान चलपी झुहरा आनी पब पी क्लब केले सील. गरजेचे परवाने आनी नेमाचे उल्लंघन करून चलताले पब. मोर्जे पंचायतीची कारवाय. सरकारी कागदपत्रांतल्या विसंगतीक लागून घोटाळे. थळाव्याक आपाचो पुराय तेंको. मिराबाग बंधारा प्रकल्पाक आमचो विरोध आसतलो चालूच, सांगले वाल्मिकीन. आल्त परवरी 1,28 रुपया ड्रग्स केलो जप्त. 16 ग्राम गांजा आणि 22 ग्राम वीड मेळ्ळ्याचो दावो. एंटी नार्कोटिक्स सेलान धाड मारून निवासी संकुलात बेकायदेशीर लागवड हायड्रोपॉनिक गांजाची लागवड चालू आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. जप्त केल्ल्या ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 2 जाणांक अटक केला, अशी माहिती गोंय पुलिसांनी दिली. आणि 22 ग्राम वीड मेळ्ळा. गोंयच्या ड्रग्सा आड झुजाक व्हड यश मेळ्ळा. आल्त परवरी हांगच्या एका भाड्यान रावपी फ्लॅटाचेर एंटी नेगोटिक सेलान छापो मारून निवासी संकुलात बेकायदेशीर हायड्रोपॉनिक गांजाची लागवड चालू आशिल्ल्याचे उक्ते केला. 16 ग्राम गांजा आणि 22 ग्राम वीड मेळ्ळा. जप्त केल्ल्या ड्रग्साचे वट्ट मोल सुमार 1,28 रुपया आसा. दोगांक अटक केल्या. न्यायालयीन दंडाधिकारी पहिल्या वर्ग न्यायालयान आरोपीक 5 दीस पुलीस बंदखण फर्मायल्या. या प्रकरणातल्या आरोपीक पुरवणदाराकूय अटक केल्या आणि फुडली चौकशी सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांतल्या सायबर गुन्यांव फाट्यांची एक व्हडली कारवाय. 1,14 रुपया मोलांच्या गुंतवणूक फटवणूक प्रकरणात एका आरोपीक अटक केला. सोशल मीडिया वरवीं नागरिकांक हाय रिटर्न दिवपी लुटपी रॅकेट उक्तो जाला. पळयात. गोंयच्या सायबर क्रायम पोलिसांनी गुंतवणूक फटवणूक करपाची व्हडली केस सोदून काडल्या. खोर्ली हांगच्या एका रहिवाशान 18 ऑक्टोबर 2025 ते 16 जानेवारी 2026 ह्या काळात दाखल केल्ल्या कागाळी प्रमाण अज्ञात आरोपींनी व्हॉट्सॲप गटा वरवीं ताचे कडेन संपर्क साधलो. आपूण डेल्टन इन्व्हेस्टमेंट INCचो भागीदार आनी रिटेलर्स असोसिएशन इंकचो भागीदार. 1990 वर्सा रिटेलर्स असोसिएशन कडेन संबंध आशिल्ल्याचो दावो करून मुंबय ताणें ताका मुंबय अप्पर सर्किट आनी IPO हातूंत गुंतवणूक करपाक लोभयलें. CAH आनी PALI कंपनीच्या शेअरांत गुंतवणूक केल्यार व्हड परतावो मेळटलो अशें सांगून ताणें 13 वेगवेगळ्या वेव्हारांतल्यान वेगवेगळ्या बँक खात्यांक 1,64,39,000 रुपया व्हड प्रमाणात जमा केले. ह्या प्रकरणात 19 जानेवारी 2026 दिसा केस नोंद जाली आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 318(4), 319(2) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66D खाला केस नोंद केल्या. तांत्रिक तपासाच्या आदारान पोलिसांनी आरोपीचो सोद हरियाणाच्या फरीदाबाद मेरेन काढलो. पुष्कर गोयल या 31 वर्षाच्या दादल्याक अटक केल्या. बळीन आपल्या ॲक्सिस बँक खात्याक 28 लाख रुपया जमा केल्ल्याचे दिसून आयले. संबंधित खात्याचा संबंध महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोंय राज्यातल्या सायबर गुन्ह्यांक जोडला आणि तपासातल्यान स्पष्ट जाला की वट्ट व्यवहाराची रक्कम सुमार 2,40,00,000 रुपया आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
मोर्जे वाठारात बेकायदेशीरपणान चलपी जुहरा आणि पब पी हॉस्पिटॅलिटी हे 2 क्लब सील केलात। गरजेचे परवाने घेनासतना संबंधित व्यक्ती क्लब चलयतालो। मोर्जे पंचायतीन कारवाय केली। नेमाचे उल्लंघन आणि वाठारात चलपी बेकायदेशीर व्यवसाय कशेच खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी पंचायत मंडळान दिल्या। सध्या मोर्जी पंचायतीने धडक कारवाई जे कोण इलिगली बिझनेस करतात तांचेर ॲक्शन घेवपाची सुरवात केल्ली आसा। आयज सकाळी मोर्जी पंचायतीन ज्या 2 क्लबांकडे कसल्याच प्रकारचे परवाने नाशिल्ले तातूंत जुहरा पब पी हॉस्पिटॅलिटी, न्यू वाडा आणि नारोजी वाड्या हे 2 क्लब कसल्याच प्रकारचे परवाने न घेता चलयताले आणि ही खबर मोर्जी पंचायत मंडळाच्या लक्षात आयल्या उपरांत फाटल्या कांय दिसांनी तशी पळोवणी केल्ली आणि तांचेकडे कसल्या प्रकारचे परवाने आसात ताची मागणी केल्ली, पूण ते परवाने दिवपाक तांचेकडे शक्य जाले ना कारणान आयज सरपंच विलास मोर्जे हांच्या अध्यक्षते खाली ही कारवाई करत न्यू वाडा आणि नारोजी वाड्या जे 2 क्लब आशिल्ले त्या क्लबांक नोटीस धाडून हे क्लब बंद करपाचो आदेश दिल्लो आसा। मिराबाग सावड्डे जावपी 280 कोटी रुपयाच्या बंधाऱ्याच्या प्रकल्पा लागून वाद निर्माण जाला। फक्त 2 MLD क्षमताय जाय आसतना इतलो व्हडलो प्रकल्प कित्याक चालीक लायतात? सरकारी कागदपत्रांतल्या विसंगतीक लागून खंय घोटाळे जाल्ल्याचे दिसून येता असो प्रश्न घेवन थळाव्या लोकांक तेंको दीत ह्या प्रकल्पाविशीं गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात। मजगतीं हो प्रश्न विधानसभेत मांडपाचो दावो आम आदमी पक्षाचो वाल्मिकी नायकान केला। सरकारी कागदपत्रांतल्या विसंगतीक लागून हो व्हडलो घोटाळो जाला असो आरोप केला आणि या प्रकल्पाचो थळाव्या जैवविविधताय, धार्मिक सुवाती आणि नागरिकाच्या उदरनिर्वाहाचेर परिणाम जातलो असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। मिरामागचें आंदोलन जे आता इतले दीस चल्लां सगळे गोंयकार पळयता आणि आमी पळयले आणि वायट दिसलें की आज खरें म्हळ्यार गोंयभर लोकांक बारीक बारीक गोश्टी खातीर आंदोलन करचें पडटा आणि ही बारीक गोश्ट न्ही हांगा तांचे एकूच न्ही 9 गांव धोक्यान आसा ह्या प्रोजेक्टा खातीर, जो 280 कोटीचो प्रोजेक्ट आणि हे 280 कोटी कित्याचेर खर्च करतले, कोणा खातीर, कोणाच्या बऱ्या खातीर खर्च करतले हे खंयच्याच 9 गांवाच्या लोकांक कांयच खबर ना। 2 वर्सां जालीं ती हाजेर क्लॅरिटी मागतात, कसलेंच तांकां इन्फॉर्मेशन सारकें दिवना, क्लॅरिटी दिवना। त्या खातीर तांकां बाबड्यांक आज आंदोलन आपलें म्हणजे घर सोडून, आपलो धंदो सोडून, आपलें काम सोडून आंदोलनार बसचें पडलें। सो आमी आम आदमी पार्टी तर्फे तांकां तेंको दिवपाक आयिल्ले आनी हांगाच न्ही आंदोलनाकूच न्ही आमी तांकां आश्वासन दिलां की आतां थोड्याच दिसांनी विधानसभाची सत्र जावपाची आसा, बजेट सेशन। त्या सेशनान सुद्दां आमचे 2 आमदार जे आसा कॅप्टन मेन्झी वेगस आनी इंजिनियर क्रूज सिल्वा हे दोगूय आमदार तांचो विशय विधानसभेन वयर काडटले। ताजे स्टेटमेंटूय केल्लो कित्याक ही सामकी एक लजेची गजाल एक्चुअली की एक गव्हर्मेंट फंक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी गव्हर्मेंटाचे स्पॉन्सर्ड फंक्शनाचेर त्या स्टेजीचेर एक तो भारतीय जनता पार्टीचो लिडर जो आसा तो मिडियाक धमकी दिता, म्हणजे इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटीचे डिपार्टमेंटाच्या स्टेजी वयल्यान मिडियाक धमकी दिता। सो आमी हाजो निशेध केल्लो आणि मेन म्हळ्यार कितें आसा की म्हाका दिसता आतां भारतीय जनता पार्टीन टायम आयिल्लो आसा की आपल्या लिडरांक एक कितें तरी एक शिक्षण दिवचें। गव्हर्मेंटाच्या स्टेजी वयल्यान तूं मिडियाक धमकी दिवपाक लागल्या जाल्यार ऑपोजिशनान सोड तुमकां घरा बसचें पडटलें आणि लोक तुमकां घरा धाडटलेच। सगळ्या जर्नलिस्टांक सुद्दां हाजी एक घेवंक जाय आनी दे शूड बॉयकॉट ऑल गव्हर्मेंट फंक्शन्स जेन्ना पर्यंत इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर जे आसा बाब प्रमोद सावंत हांणी हाज्या खातीर एक एपॉलॉजी दिवंक जाय आनी म्हाका दिसता अजून हाजेर स्टेटमेंट सुद्दां करूंक ना आणि एपॉलॉजी सुद्दां ज्या लोकांनी दिवपाचो प्रयत्न केला। आयज आमचो 9वो दीस आसा प्रोटेस्टाचो, तर आमचे मदीं आसा आमचे जे आपाचे प्रेसिडेंट वाल्मिकी सर तशेंच तेजी टीम आयज आमकां सपोर्टाक येयल्ली कडेन आसा। कित्याक तांकांय दिसलें की खंय तरी आमचेर खंय तरी अन्याय जाता। गव्हर्मेंटान पयरूच एक आपले हे धाडले, मेमोरेंडम धाडले कलेक्टराच्यान एक केल्ले की 28 तारीख पयलीं कितें हें दिता म्हणून प्रेजेंटेशन कितें दिता म्हणून। सो आमी ते प्रेजेंटेशनाक बाकीचे आमचे सगळे गांवचे लोकांनी डिस्कस केले। सो आतां ते आमी
प्रेजेंटेशन पळोवपाचें आमची ती ताकद उरली ना, कित्याक आमी तुमकां बरें पयलीं सांगताले, 2 वर्सां पयलीं सांगताले, तर तेन्ना ते दाखयलें ना तेणी. सो आमकां ते आतां आमी तेजेर आतां बॉयकॉट करपाचें आमी ते ठरयले कडेन आसा, आनी जे कितें आमी ऑफिशियल आसा जे ते आमी करतले गव्हर्मेंटाक बी. सरकार असे प्रोजेक्ट घेवन येता ज्या प्रोजेक्टाक कांयच क्लॅरिटी आसना. आमी गेली कितलेशे म्हणजे जेन्नाच्यान हे सरकार सत्तेर आयला तेन्नाच्यान ह्या सरकारान सपाटो लायलो. IIT धर बरे प्रोजेक्ट म्हणजे IIT सारखे प्रोजेक्ट हे बरे आशिल्ले, पण खंय घालप, लोकांक मान्यता घेवन कशा पद्दतीन ते खंय बसोवप हे ह्या सरकाराक कळना. आणि म्हणूनच प्रत्येक कडेन ते फोर्सफुली हे प्रोजेक्ट हाडपाक पळयता. प्रोजेक्ट लोकांचे लादपाचें काम जे सरकारान चलयलां आनी प्रत्येक कडेन जे तांकां आपले थुकिल्ली थूक परत जी चाटपाक पडटा, म्हाका दिसता हांव 100% शुअर आसा हांगाय तेंच जातलें. कित्याक लोक जो आसा हो सुप्रीम आसा. जरी तुमच्या हातीन हो पावर आसलो, तुमी सत्तेर असले, तरी तुमी समजनाका की तुमी खंय कितें करपाक शकता. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान गोंयांत रेंव खणपाक करपाचेर आशिल्ली बंदी एप्रील मेरेन वाडयला. रेंव उपासपा खातीरचो प्रस्तावीत जागो CRZ वाठारांत येता अशी माहिती GCZMN NGTक दिल्या. कायद्या प्रमाण त्या क्षेत्रात खणकाम करपाक मेळना. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 23 एप्रिलाक जातली. तो मेरेन रेंव उत्खननाचेर बंदी आसतली अशें कळटा. साळ न्हंयच्या नितळसाणे खातीर DPR तयार केला. तो फुडल्या 2 दिसां भितर सरकारा कडेन सादर करतले. ह्या अहवालाक मान्यताय मेळ्ळे उपरांत निविदा प्रक्रिया पुराय करून वर्क ऑर्डर काडटले आनी प्रत्यक्ष कामाक सुरवात जातली अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. खारेबांद मडगांवां उदरगतीच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत मंत्री उलयलो. तशेंच साळ न्हंयच्या सोबीतकरणाचें काम उदका स्रोत खाता कडल्यान पुराय केल्ल्याचें अशें मंत्र्यान सांगलें. साल रिव्हरा खातीर एक DPR आमी तयार केल्लो. तो DPR फाल्यां परां गव्हर्मेंटाक सबमीट जातलो. तो अप्रूव जातकीर मागीर टेंडर जातलो. सर हे ब्युटिफिकेशन केलं ते कॉस्ट कितलो? ते आमी WRD करपा लागी टेम्पररी बरें दिसपाक बस म्हाका खबर नाशिल्लो. आतां कशें केलें मातशें रफ अशें. बोरये पुलाचेर आमी एकदम बरें केलो पळय. बोरये पुलाचेर दोनी सायडीनी गालीच मारता. ताका लागून आतां कोण हातूंत पोटले उडयता पळय ते बंद जाता. त्याच पद्दतीचें हांव PWDक सांगतलो हांगा मातशें एक्झामीन करा. हांगा एक आमी जर हायट पर्यंत जर एक गाडी पयली पळय जाल्यार पोटले उडोवपाचें बंद जाता. दिवचले भर लोकवस्तीत दिसान दीस बिबट्याची दहशत वाढत आसा. साश्टीवाडो आनी शांताराम नगर वाठारांत भोंवपी वो बिबटो आतां राधानगर वाठारांत भोंवतना दिसून येता. मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्यान लोकवस्ती कडेन पांजरो लायला अशें थळाव्यांनी सांगलें. फाटल्या सप्तकाच्यान दिवचलच्या साश्टीवाडो आनी शांताराम नगर वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला. हो बिबटो लोकवस्ती कडेन भोंवतना कांय जाणांच्या नदरेक पडिल्लो खंय. मात आतां हो बिबटो राधानगर वाठारांत पावला अशें कळटा. दिसा उजवाडा भोंवतना तो नदरेक पडटा. ह्या बिबट्यान वाठारांत कांय भटक्या सुण्यांक खाल्ल्यात अशी माहिती थळाव्यांनी दिली. देखून बिबट्याक लागून थळाव्या लोकां मदीं भंय निर्माण जाला. जाता तितल्या बेगीन राना खात्यान ह्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमच्या ह्या एरियेक ह्या वॉर्डाच्या एरियेक सरावंडिंगाक जंगल असल्यामुळे आणि हांगा आतां बरीचशी घरां जाल्या आणि त्यामुळे जनावरां सध्या आतां ह्या वटेन सरकोंक लागल्या आणि वातावरण मातशें भयाभीत जालां. दिसा ढवळे आतां बिबटे बी दिसोंक लागल्यात. त्यामुळे हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी पेट्रोलिंग करचें आणि जो हांगा वातावरण जें भयाभीत जालां त्या भुरगीं खेळटात बी तेंच्या खातीर तेंच्यांनी बेगिनल्या बेगीन सापळो जो घातला तेतून मातशें रातचें तेंच्यांनी कितें तरी आपल्या पद्दतीन जी हें करून तेजो बिबट्याचो बंदोबस्त करचो आणि ह्या लोकांच्या मनान जो भंय आसा तो भंय वयचो. कित्याक हांगा खुबशे भुरगीं आसात ती ट्युशनाक येतात. तेंचे आवय पूय तांकां एकदां एकटेच धाडटा. त्यामुळे आमकांय अशें मनाक भंय दिसता की फाल्यां कितें प्रॉब्लम जायत जाल्यार तेजी जबाबदारी आमची आसतली.
तेन्ना हांव फॉरेस्टाक डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की प्लीज तेंच्यांनी बेगिनल्या बेगीन त्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो आनी सगळ्या लोकांक एक भयमुक्त हे वातावरण दिवचें. दिसा उजवाडे एकट्याक 12 सुमार दिसलो. काल राती तो रातचो ते गांवठणकर म्हणून घर आसा त्यांच्या थंय दारांनी दिसलो. त्यामुळे वातावरण भयभीत जाल्लेलें आसा आनी कुत्रे आतां हळूहळू कमी जाल्या. ते म्हाका दिसता तो कुत्र्यांच्या हेच्या खातीर येता असो दिसता ह्या वटेन, कित्याक हांगा ह्या खुबशा ह्या कॉलनीनी कुत्रे खूब आहा ते खावपाच्या हितून. आनी परत लोक जॉगिंगेक वयतात, वॉकिंगेक वयतात थंयसर. तोय मातसो तांकां एक भयमुक्त हे तांकां ते जॉगिंग वॉकिंग करपाक मेळचें. फाटल्या विकान हांवें एक ऑलरेडी टॉक दिल्ली आसा की थंय आमचो थंय बिबटो भोंवता म्हणून. त्याच्या उपरांत थंय पिंजरो लावन सगळें जालें पण तें सफल जावंक ना. आतां मागीर राधानगर म्हणून आसा थंय आमच्याच वॉर्डान पडटा तो, थंय सद्याक पिंजरो लायल्लो आसा. थंय खुबशे अशें आयकलां की थंय येता तो. काल दिसाचो थंय गेलो. हांवें ऑलरेडी अमृत सिंगाकूय सांगलेलें, तो येवन पळोवन बी गेलो. मागीर तेणें सांगलें म्हाका तो गेलो म्हणून. मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांव कंटिन्यू फोनार आसलो. MLAकूय आमच्या सांगलेलें. MLA सुद्दां तेंच्या कॉन्टेक्टान आसलो आनी काल राती पिंजरो लायला. पण आनी एक हांव रिक्वेस्ट करूं शकता की गव्हर्मेंटा कडेन जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक स्पेशली की थंय आमकां जाता तितलें एक प्रोटेक्शन दिवपाचें, जावं रातचें पेट्रोलिंग तरी करपाचें, जेणे करून आमचे भुरगीं तरी मातशी सुशागाद रावतलीं आनी भंय नासतना अशी भोंवतलीं. इतलेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दाबोळे विमानतळाविशीं खासदार विराटो फर्नांडिसाक मेळिल्ली गुपीत म्हायती तांणी लोकां मुखार जाहीर करची अशी मागणी वास्कोचो आमदार दाजी साळकरान केल्या. विमानतळ बंद जाता म्हूण लोकांच्या मनात भंय निर्माण करचे परस वस्तुस्थिती स्पश्ट करप गरजेचें आशिल्ल्याचें दादीचें म्हणणें. गोंयांत पर्यटन क्षेत्रांत वाड जायत आसा. सद्याचे 2 विमानतळ भविश्यांत कमी पडूं येता. राज्यांत पर्यटन वाडत आशिल्ल्यान भविश्यांत 3ऱ्या विमानतळाची लेगीत गरज पडपाक शकता अशें मत दाजीन उक्तायलें. तेन्ना दाबोळे विमानतळ कसोच बंद जावचो ना असो विश्वास दाजीन उक्तायलो. म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाक आतां गेलीं 60 वर्सां तांणी कन्फ्युजनूच केल्लें आसा म्हणून देश फुडें वचूना. आज जेन्ना देश फुडें वता तेन्ना आनी कन्फ्युजन करून लोकांक कशी दिशाभूल करप हें काँग्रेसीन पयलींय केल्लें आसा. सो हातूंत न्यू कांय ना. आतां तो म्हणटा सपोज ताका कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन आसा, वाय डजंट टी गिव इट. ताणें दिवपाक जाय न्ही कॉन्फिडेन्शियल ताका इन्फॉर्मेशन कितें आसा. बेश्टो हांवें एक बाण मारलो आनी लोकां भितर कन्फ्युजन केलें. आज सगळेंच कन्फ्यूज आसा. म्हणून आमी पयलेंय सांगिल्लें आसा, आमचो मुखेलमंत्री, आमचो डिफेन्स मिनिस्टर, आमचो एविएशन मिनिस्टर हे सगळ्यांनी कॅटेगरिकल स्टेटमेंट केला की दाबोली एअरपोर्ट हो बंद जावपाक ना आनी हो सिविलियन्सां खातीर सदांच चालू उरतलो. आज जेन्ना गोंय प्रगती करत आसा तेन्ना 2 एअरपोर्ट पसून आमकां कमी पडूंक शकता. तेन्ना आनी जेन्ना सरकार आनी सेंटर आमचो ह्या एक्सपान्शनाचेर इतले पयशे मोडटा जाल्यार तो बंद करपा खातीर म्हणना. आज जेन्ना गोंयभर आमचे उदरगत जायत आसा म्हाका दिसता आनी 3रो एअरपोर्ट पसून आयलो तो पसून कमी पडूंक शकता अशी परिस्थिती आसा. तेन्ना असल्यो कन्फ्युजन करप म्हाका दिसता खूब रॉंग आसा. आमकांय तितली चिंता आसा, तितलीच मुखेलमंत्र्याक चिंता आसा, तितलीच डिफेन्स मिनिस्टराक आसा, तितलीच आमच्या प्रधानमंत्रीक आसा. हो सरकार हो लोकांचो सरकार आसा आनी अशी दिशाभूल करून लोकांक कन्फ्यूज करून लोकांक भिश्टावन उडोवपाचें कसलीच गरज ना. आनी लोकांकूय हांव आश्वस्त करता, हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा, लोकांचो सरकार आसा आनी खंयच्याच परिस्थितीन म्हणजे जशें आमच्या ऑनरेबल CMन आमकां कॅटेगरिकल स्टेटमेंट एसेंब्लीच्या फ्लोर ऑफ द हावस दिला आनी हांकां कितें जाय म्हाका कळना. इतलें दिलां आसतना हे कन्फ्युजन करता. सो लोकांक हांव आश्वस्त करता, हो एअरपोर्ट कसोच बंद जावपाचो ना. कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल तयार जावच्या पयलीं आपल्या नाटकाक पयलें इनाम मेळचें ह्या आशेन दर एका परीक्षकाक 50,000 रुपयाची लाच आनी सोऱ्याच्या बाटलेचें हायस दाखोवन एका नाटककारान निकाल बदलपाचो यत्न केल्ल्याची धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयला. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीचे आयोजन करतात आणि ह्या नाट्य सर्तीचो निकाल येवच्या पयलीं संबंधीत परीक्षकांक हायस दाखोवन नाटकाचो निकाल बदलपाचो यत्न करताले अशी वावडी पातळिल्ली. मात अंदूच्या वर्साक अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयला. एका नाटककारान कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल तयार जावच्या पयलीं आपल्या नाटकाक पयलें इनाम मेळचें ह्या आशेन दर एका परीक्षकांक 50,000 रुपयाची लाच
आनी सोऱ्याचे बाटलेचो हायस दाखोवन निकाल बदलपाचो यत्न केलो. ह्या हायसाक परीक्षक बळी पडूंक ना. परीक्षकांनी खरविरोध केल्ल्यान संबंधितान तांचे कडेन वाद करपाचो यत्न केलो. ह्या घडणुकीची म्हायती सुत्रा कडल्यान मेळ्ळ्या उपरांत गोमंतकान अ गट नाट्य सर्तीचे संबंदीत परीक्षक नंदू सावंत हांचे कडेन संपर्क केल्या उपरांत पुराय घडणुकीची म्हायती दिली. कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीच्या परीक्षकान अशी दिली म्हायती. अ गट नाट्य सर्तीचो निमण्या नाटका उपरांत परीक्षक निकाल तयार करपाक बसले तेन्ना कला अकादमीचो प्रोग्राम डेव्हलपमेंट ऑफिसर प्रदीप गांवकरान ताका भेट म्हणून सोऱ्याची बाटली हाडली. मात ही बाटली परीक्षकांनी न्हयकारली. कला अकादमी नाट्य वेवस्थापक म्हूण काम करपी सुशांत नायक हांणी सर्ती सादर केल्ल्या कार्मेलीन नाटकाक पयलो इनाम दिवचो असो आग्रह प्रदीप गांवकरान परीक्षकाच्या मुखार करपाक लागलो. मात हें नाटक इनाम मेळपा सारकें नाशिल्लें देखून परीक्षकांनी खर विरोध केलो. तशेंच निकाल जाहीर करच्या पयलीं निकाल आपल्या कडेन दिवचो असो तांणी हट्ट धरलो. कला अकादमी निकालाची प्रक्रिया अशीच जाता अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. उपरांत प्रदीप गांवकरान सुशांत नायकाक संपर्क केलो. फोन स्पिकराचेर दवरून नाटकाक पयलें इनाम दिल्यार दर एका परीक्षकाच्या बँक खात्यांत 50,000 रुपया जमा करतलो अशी लाज नाटककार सुशांत नायकान परीक्षकांक दिवपाचो यत्न केलो. ह्या सगळ्याक बेजारून परीक्षकान निकाल दुसऱ्या दिसा काडपाचो निर्णय घेतलो. दुसरे दिसा परीक्षकांनी निमणो निकाल तयार केलो. उपरांत निमणो निकाल महाराष्ट्राचे सांस्कृतीक वेव्हार आनी कला संचालनालयाक सादर केलो. तेन्ना तांणी गोंयांत घडिल्ली सगळी घडणूक संचालनालयाचे अधिकारी विभीषण चावरे हांच्या कानार घातली. ह्या दुर्दैवी घडणुकाचो चावरे हांकां धक्को बसलो. उपरांत कला अकादमीच्या अध्यक्षा कडेन संपर्क करून ह्या घडणुकीची खर कारवाय करची अशी मागणी केली. सध्या हो बॉल आतां कला अकादमीच्या कोर्टात आसा. मजगतीं सध्या हो विशयाचेर संबंदीत दोग परीक्षका कडेन उलोवप जालां. तिसऱ्या परीक्षका कडेन उलोवप केल्या उपरांत हाचेर खर कारवाय करतले अशें आश्वासन कला अकादमीचे उपाध्यक्ष प्रवीण गांवकरान दिलें. मराठी अ गट राज्य नाट्य स्पर्धेच्या निमतान कला अकादमीन ज्या तरेन निकाला संदर्भान जे कितें घडलें तो अत्यंत दुर्दैवी म्हणटा तसो प्रकार आसा. म्हणजे लोक पयलीं आर्टिस्ट म्हणटाले कला अकादमी ऑर्गनायझर जरी आसली तरी सेटींग करता, विशिश्ट लोकां खातीर ती काम करता, तांकां बक्षिसां कशी मेळटली हें पळयता अशें आर्टिस्ट म्हणटाले. पण तें खरें दिसनासलें खुबदां. म्हणजे अनेकदां कितें जालां की राज्य नाट्य स्पर्धेन जेका बक्षिसां मेळात प्रत्येक फाटी ती बक्षिसां फावा त्या नाटकाक मेळा अशें ना. पण अशें दिसतालें की चला निदान त्याच्या भितरल्या पयल्या 5 भितरल्या नाटकाक मेळ्ळा. आनी त्या तरेन कोणाक खुबशें अशें वायट दिसनासलें. सुरवातीचे 1-2 म्हयने आर्टिस्टांक जरी दिसलें की अरे आपल्या नाटकाक प्रायज मेळोंक ना, तरी फुडल्या वर्सा नव्या उमेदीन आर्टिस्ट तयार जाताले की चला परत स्पर्धेन भाग घेवया आमी, परती ट्राय करुया, परती स्पर्धा आमी गाजोवया, हें सगळें आसलें. पण ज्या तरेन आतां खुद्द नाटकाच्या परीक्षकान सांगलां की कशा प्रकारे तांकां अमक्याच नाटकाक बक्षीस मेळपाक जाय म्हणून तेंचेर दबाव घातलो. ऑफकोर्स तेंच्यांनी तो मानूंक ना ही वेगळी गजाल, पण घातलो. तर अशें जावं शकता की असो दबाव पयलीं पासून हे घालीत येयल्या. हें जे लोकांक दिसतालें, कलाकारांक दिसतालें, हें तेंच्यांनी आतां सिद्धच केलां, तें सिद्धच जालां. तर आतां ह्या स्पर्धेचेर विश्वास कोण म्हणून दवरतलो? 1-2 म्हयने रिहर्सल करप, सातत्यान तेज्या खातीर काम करप, तेज्या खातीर पयशे मोडप. जवळ जवळ स्पर्धेच्या काळान 700 ते 800 नाट्य कलाकार हेतूर इन्वॉल्व जाल्ले आसता. ह्या सगळ्यांचे कश्ट थंय आसतात. ह्या सगळ्या कश्टांची किंमत कितें तर ते राजकारणी सांगतात की आमी तांकां जागो दिता. ही अशें नासता की कलाकार स्वता करतात ते
आणि तांकां एक ह्या जागेची एक अपुरबाय आसा, अप्रूप आसा त्या जागे बद्दल, तितकेच त्यांचे. पण खरे कश्ट कलाकारांचेच. ह्या सगळ्या कश्टांच्या, कलाकारांच्या कश्टाची ही फकाणां केली अशी, असो तेजो अर्थ जायना. असोच तेजो अर्थ आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिरगांवा बांदेकर मायनिंग वाठारात अपघात टाळपा खातीर सुरक्षेच्या दिकेन फावो ते उपाय येवजण करतात अशी मागणी लावन धरीत कांय थळाव्या लोकांनी शुक्रारा शिरगांवचे बांदेकर मायनी वयली मिनाची येरादारी आडयली. उपाय येवजण करपाचें उतर मायनिंग कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या उपरांत 3 वरां आडून दवरिल्ले मिनाचे ट्रक सोडले. देखून ह्या वाठारात संरक्षण वणत बांदची आनी उपरांतूच मिनाची येरादारी सुरू करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. आता लास्ट टायम हांगा शिरगांव एक एक्सिडेंट जालो. आमचो गांवचो मुळगांव गांवचो भुरगो हांगा एक्सिडेंट जालो मेलो. ताका एक्सिडेंट जालो 11 सुमार रातच्या, आनी ताणें सकाळीं ताका मरण आयलें. आनी तें मरण आयलें कित्याक येयलें पळय गजाल म्हटल्यार तें रिटर्निंग वॉल आसूंक जाय. तें रिटर्निंग वॉल नासल्या कारण तेजी गाडी घेवन तो सकयल गेलो आनी ते खडयेन तो भितर भरून उरलो थंय आनी तो मेलो. मेळटकूच हांवें हांकां पंचायतीक सांगलेलें की थंय रिटर्निंग वॉल पळय लास्ट टायम पासून हांवें खुबदां बोवाळ मारता की पंचायतीक हांगा कंपनीक पण सांगलां रिटर्निंग वॉल करचो आनी ट्रान्सपोर्ट कितें तें चालू करचें हांगा. तेन्ना आसतना कंपनीन प्रिकॉशन घेवंक ना, पंचायतीन कोण पळोवन वचोंक ना कोणाक कोण कितें म्हणटा. आनी हांगा शिरगांव अशें कितें हांगा आतां सेन्सिटीव जालो. लास्ट टायम आमचे जाता इस्टेबमेंट जालें आनी सारको सेन्सिटीव विलेज म्हणून सेन्सिटीव इश्यू जाता हांगा कितें कितें. ताका लागून हांवें आतां कितें म्हाज्या हातीन घेतलें की आतां हांगा ट्रान्सपोर्ट चालू जालो. ते रस्त्यान ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो कारणान म्हाका काल हांव येयल्लो हांगा 5 सुमार. 5 ट्रान्सपोर्ट बंद आसता अशें. 5 उपरांत ट्रान्सपोर्ट चालू आनी जे फ्लॅग दाखोवपाक जे लोक आसता ते ना गायब हांगासरले कोणूच नासलो. सो हांवें तांकां काल सांजचे येवन सांगलें की हांगा फ्लॅग दाखोवपाक कोण नासलो, ताका लागून तुमी फाल्यां हांव बंद घालतलो. सो तेंचे 13 आसतना ट्रान्सपोर्ट चालूच दवरलो. ताका लागून सकाळचो येयलो आनी ट्रान्सपोर्ट बंद केलो. तुमी जे मेरेन म्हाका एश्युरन्स दिना रिटर्निंग वॉल बांदपाक हांगा शिरगांव जे बांदेकारा सावन 50 मिटर सकयल आहा तर तार रोडाचेर तेंची गेटी कडेन सकयल मातसो 10 मिटर तो रिटर्निंग वॉल बांदचो आनी ट्रान्सपोर्ट चालू करचो. म्हणल्यार म्हाका आतां तो हांवें ताका सांगलें सिंग येयलो आनी हो मॅनेजर मायन्स मॅनेजर सिंग म्हणून तेणें येयलो आनी आपूण म्हाका म्हणपाक रिटर्न कितें आपल्याक दी म्हणून बरोवन. आतां ताका हांव रिटर्न कितें आहा तें मेमोरेंडम आमचें दितलें शिरगांवचें कितें आहा तें आमचे जेन्युइन इश्यू आहा ते आनी ताका तेणें दितलो आनी तेणें मागीर तेणें सांगलो आपल्याक दी आपूण फुडें कितें आहा तें आपूण करून हेड ऑफिसाक घालता आनी आपूण करून दिता. आनी तें पयलीं करचें आमचें हें रिटर्निंग वॉल कितें बांदपाचें आहा कित्याक म्हाका फुडें आनी ट्रेजेडी हांगा कसलें एक्सिडेंट जावपाचें नाका. कित्याक आमचें कितें काम मेळटा म्हाजे ट्रक आसा काम मेळटलें आमकां फाल्यां परां म्हणल्यार कितें लोकांचें हांगा मरण नाका कोणाचें. कित्याक पयशां परस न्हू लायफ इम्पॉर्टंट. आमकां पयशे मेळटले केन्ना फाल्यां येतले परवा येतले म्हणल्यार लायफ आमचें हेचें ना. एकदां तो तोडपण भुरगो मेलो बाबा. आतां मॅनेजर आपूण हाडलो हांवें तो सिंग म्हणून येयला तेणें सांगलां आपल्याक बरोवन दी आपूण ट्रान्सपोर्ट. हांवें म्हणल्यार हांव तुका ट्रान्सपोर्ट चालू करूं आमी बंद करपाचें ना आमी चालू करपाक येयल्या. म्हणल्यार कितें अशें न्हू की प्रिकॉशन घेवचें कित्याक फाल्यां कोण एक्सिडेंट जावन कोण आनी कोण मेलो जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जातलें परतें आनी तुमकांय प्रॉब्लम की एक दीस बरो 2 वरां बंद उरता तें बरें की म्हयनोभर बंद उरता तें बरें न्हू. एक दीस बंद उरता तें बरें कित्याक प्रिकॉशन रिटर्निंग वॉल बांदचें आनी चालू करचो ट्रान्सपोर्ट अशें म्हाजी मागणी आसा. सुर्यान मातशें आतां तेणें सांगलें आपल्याक बरोवन दी. आतां कितें आहा तेंचे एज पर ट्रान्सपोर्टाचे तेंची गाडी भरलेली आहा GPS तांकां जायना म्हणटा थोडे जाता म्हणटा आनी तेंचे मातशें प्रॉब्लम आहा. ताका लागून हांव तेंच्यांनी उलोवन कितें तें फुडलें चौगा बड़े मेटल फुटो पड़ेगा. उनकी डिमांड क्या है? तो रिटर्निंग वॉल बनाने है ना. रिटर्निंग वॉल की उनकी डिमांड है? पहले उस एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से बोल रहा है सेफ्टी के लिए बोल रहा है. हाँ ओके ओके. और ये देने के बाद कितने दिन में? वो देखते हैं ना पहले प्रपोजल आने के बाद देखते हैं ना. अभी बंद रहेगा ट्रांसपोर्टेशन? नहीं बोला चालू रहेगा. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही।